गोयचो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार सध्या लोकांच्या घराघरांनी वचून तांच्यो भेटी घेवपाक लागला। हे मजगती केपेकारांचे प्रश्न सोडोवपाचो तो यत्न करता। बार्शी पंचायत गावात भेट दिल्या उपरांत गोयचो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान आता केपे नगरपालिका वाठारांतल्या लोकांची भेट घेवपाक सुरवात केल्या। लोकांचो ताका प्रतिसादय लाभता। आणि हांगा जमीन म्हणजे सगळे भाव भयणो प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मिडिया सगळ्यांनी नाव घेता। आज आम्ही गेली 6 तारखेक आम्ही 5 तारखेक मिटींग घेतली प्रमुख कार्यकर्त्यांची आणि अशें ठरयल्लें की आम्ही 7 तारखेच्यान म्हळ्यार पितृपक्ष जावन नवरत्न लागतात थंयसान म्हळ्यार आमी सुरवात करूया की घर घरांत वचपाचें आणि अशें ग्राउंड सुरवात केलो। 7 तारखेच्यान आमी स्टार्ट केल्लें बार्शी गांवांतल्यान आणि प्रत्येक आता गांवांतल्यान सगळे पंचायती राउंड जाले उपरांत आयज आमी म्युनिसिपालिटी भितर हांगा सुरवात करतात। आणि एकच जशें दयेशान उल्लेख केलो तो प्रमाणे जशें आमी इलेक्शनाक जेन्ना इलेक्शनाक कोड लागता तेन्ना म्हणटा आमी घर घरांत येवप जाता विजीट करप जाता तें जालेंच। पूण तेन्ना कितें जाता फक्त इलेक्शनाक लागून मतां लागून येवप आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून सांगप इतलेंच सांगून वयचें पडटा। खरें म्हाका एक बरो एक अनुभव जेन्ना इलेक्शन जावन 3-4 म्हयन्याचेर लागीं आसा आणि आमी मुद्दम कोड लागचे पयलीं आणि मुद्दम लोकांच्या घरांनी वचपाचो ही आमी सुरवात केल्ली। तेजे पंचायत एरियांतल्यान आमी काही पंचायती कडेन आमी 2 राउंड सुद्दां जाले आणि इतलो भरगच असो पाठिंबो जेन्ना आमी बार्शी गांवांतल्यान सुरवात केल्ली तेन्ना साकून तेजे नंतर सगळे पंचायती आमी घेत गेले आणि आयज आमचे म्युनिसिपालिटींतल्यान आमी चालू करतात। जशें आयज म्युनिसिपालिटी भितर जसो आमी ह्या वार्डांत करता आसतना जसो भरगचो पाठिंबो आसा तसोच पंचायती एरियान सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणात पाठिंबो ज्या कडेन आमी लोकांक अशें अपेक्षीत धरी की हांगा एक 100-200 लोक आसतले पूण गेल्या कडेन 400-500 लोक कडेन अशी सुरवात जाल्ली आसा। बार्शी गांवांत सुरवात करतना 700-800 लोक आणि प्रत्येक पंचायती अशे 400-500 लोक न चुकता म्हणटा अशें आणि ज्या कडेन सेकंड राउंड सुद्दां आमी केले थंय सुद्दां परत तशेंच आनी लोक वाडले। गोवा 365 खातीर केपेच्यान रमेश नायक रावत।